हो सप्ताक 2 वर्सांनी कोविड आसले ती कोविड महामारी येदी व्हडली संकट आसलें आमच्या हाजेर त्या खातीर हांव सप्ताक जावंक ना आमी श्रीफळ कितें आहा तें दवरताले पण आयज 6 दीस लोकांचो बरो प्रतिसाद लोक गोंया भायरसून तशेंच बेळगांव कोल्हापूर अशें हांगा लोक येयल्या आनी गेल्या लास्ट 2 दीस जाल्यार पळयताले जाल्यार प्रचंड अशी गर्दी दामबाबाची कृपा की लोकांक हांगासर तशें व्हडलें कांय इन्सिडंट कांय जावंक ना आनी लोकांनी फेरीचो तशेंच देवाचें दर्शनूय बऱ्या प्रमाणात घेतलें आयजूय सोमार आसल्या कारणान बरी हांगासर लोकांचे प्रतिसाद आसा आनी हांव दामबाबा कडेन मागता लोकांचे बरें आरोग्य आयुश्य तांकां दिवचें आनी जे उरलेले एक फाल्यां दीस आहा लोकांनी बरे भशेन ह्या फेरीचो लाभ घेवचो आनी एफर्ट खरेंच दामबाबाची आमची कृपा आसा की कोणाकूच कांय इन्सिडंट जायनासतना पावसाची खरी म्हणल्यार कृपा आमचेर आसा कित्याक लोकांक बरी फेरीक 2 वर्सां नंतर लोकांक बरोच आनंद घेवंक मेळ्ळो ह्या फेरयेचो आनी दामबाबा कडेन मागता अशेंच आशिर्वाद लोकांचेर आनी ह्या दामबाबा सप्तकाक आनी सगळ्या कमिटीचेर दिवचो सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा हांगासर सप्तकाक येयल्या बद्दल सप्तक ह्या वर्सा बरो जालो सुरवाते वचूनच सकाळचे म्हणजे वर्षभर पयलीं लायनी लागताले तशे लोक शिस्तीन लायनी लागले आनी शिस्तीन देवाचें दर्शन घेतलें दुसरें आमचे देवळांचें भजन आहा ते 24 तास जातालें भजन ते ह्या वर्सा बरें उमेदीन केलें आनी आमी पयलीं सांगलें की फक्त 10 जाणांकूच भितून घेतले भजन करपाक पण आमी ज्या वाड्यावयले जितले जाण येयले त्या सगळ्यांक बसयल्यात सगळ्यांक भजन करपाक दिल्यात तशीच दुसऱ्या दिसाची सुद्दां दिंडी आमची पळय तेची गोपाळ कालो तो दर्यार गेलो श्रीफळ ती बुडयले ती बुडोवन येवनय गोपाळ कालो एकदम बरो जालो हितून कसलोच आमकां खंड जालो ना आनी कसले आमकां आडखाडती येयली ना पावसूय येवंक ना लोकांनी हे सहकार्य आमकां बरें दिलें आतां फेरी आहा फेरयेकूय लोक बरे भोंवतात एक 8-10 दीस खरेदी करतले सगळे 5-6 कोटीची समज हें जातली उलाढाल जातली तें पळोवन आमकां उमेद जाल्या आनी बाकीच्या लोकांनी सांगलां की फुडल्या वर्सा तुमी म्हणाले थोडे आमकां दुकानदार कितें म्हणाले फुडल्या वर्सा तुमी बाजारान भुरग्यांक लाई करपाक येता पळय ती तुमी येवची म्हणून ह्या वर्सा आमी वचूंक नासले न्ही पूण आमकां हांगासर देवाचें दयान मेळटा म्हणजे देवाक वर्गणी कोण घालता ते बरें हें करता वर्गणी तेजेर आमी करता उत्सव पूरा धंधा नहीं हुआ धंधा फ्लॉप हो गया 3-4 दिन से बोला तो नॉर्मल धंधा हो रहा था पब्लिक कल थोड़ा संडे से थोड़ा पब्लिक था ऐसा व्यापार हुआ ही नहीं इस बार म्यूनसिपालिटी आपने बोलना चाहिए कि अपने 1-2 दिन बढ़ा के अपने चाहिए हमारा भाड़ा निकल गया है इसका नहीं भाड़ा नहीं निकला खाली एक दिन का थोड़ा बहुत हुआ है बाकी 4-5 दिन से कुछ भी धंधा नहीं हुआ अभी धंधा डाउन है धंधा बहुत डाउन है पब्लिक ही नहीं इस बार संडे का थोड़ा पब्लिक थी इसके बाद पब्लिक ही नहीं है ठीक धंधा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक तो धंधा ही नहीं हुआ है हम लोग बहुत नुकसान हो रहा है लॉस हो रहा है हम लोग थोड़ा बढ़ा के देंगे तो हो सकता है कवर हो जाए आपका भाड़ा निकल गया नहीं भाड़ा किराया भी नहीं निकला अच्छा कितना दिन आप सोच रहे हैं और थोड़ा बढ़ जाएगा दिन बढ़ जाए तो ठीक है आमी म्हटल्यार सांगपाक सोदता म्हटल्यार आमी कित्याक हे वर्सा आमचे सप्तक हे 2 वर्सांत सप्तक येयला आमी तशें स्टॉल बी सगळ्या लोकांनी घातला म्हणजे आमचें बरें चल्लां इतर आनी तेज्या लोक जायते प्रमाणात आसा हय आसा लोक आसा सद्या आनी दिसान पावसूय ना आनी पावसाने मातशें बरें केलां त्या खातीर हांव मागता ज्या कडेन बाबा का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ किसी को नुकसान नहीं होता बस श्रद्धा से लोग अपना धंधा करें स्टार्टिंग में जो 3-4-5 तारीख को धंधा काफ़ी कम हुआ काफ़ी में ना के बराबर हुआ लेकिन शनिवार और रविवार को लोगों को राहत मिली थोड़ी सी और कायदे के हिसाब से 8 और 9 तारीख और है लेकिन हम चाहते हैं कि यदि प्रशासन 2-3 दिन बढ़ा के हमको दे दे तो हमारा जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा नुकसान यानी कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा व्यापारियों को सबको हम सभी को ह्या वर्साक वास्को सप्तकाक 2 वर्सांनी जाल्ल्या कारणान व्हेकल मुवमेंट्स खूब वाडलो खूब म्हणल्यार खूब वाडिल्लो स्पेशली सॅटर्डे संडे खूब वाडलो तेन्ना आमी मोस्टली पार्किंग सगळे तानी हॉटेल सायडीन जो ग्रावंड आसा थंय केले बाकीच्यो उरिल्ल्यो जनरल पार्किंग केले तिलक मैदान आमचे फेल्कोम्स रोडाचेर अप टू IOC जंक्शन पर्यंत आनी एक स्ट्रेट लायन दवरून सगळे कडेन स्टाफ घालून आमी ती ट्रॅफिक जॅम ना जावचे हें आमी एन्श्युअर केलें तशेंच आमचे कॉन्फ्लिक्ट पॉयंट्स आशिल्ले ट्रॅफिक जॅमाचे आशिल्ले एक चर्च जंक्शन तशेंच तानिया हॉटेला कडेन पार्किंगाचे इन एंड आउट जाता थंय आनी आमची ओल्ड मार्केटा कडेन ओल्ड बस स्टँड सो थंय कडेन सगळे कडेन स्टाफ डिप्लॉय करून आमी स्मूथ फ्लो दवरलो आनी हो सप्ताक ट्रॅफिक जॅम फ्री करून वी एन्श्युअर्ड दॅट इट वॉज ट्रॅफिक फ्री जॅम फ्री ड्युटी कितले दीस म्हणसर आसतले आतां वेदर कंटिन्यू कितले दीस तुमी आशिल्ले ऑन ड्युटी आमची ड्युटी
आमी रेगुलर ड्युटी करता. स्पेशल डिप्लॉयमेंट जाल्ले आमचे सप्तकाक लागून आनी अप टू 8 मिडनायट पर्यंत आमची ट्रॅफिक ड्युटी आसतली.